वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. ह्या पॅक बाय उठला तर आता न्ही सकाळची जाल्यार 8 जाल्यां आतां. आनीक आयज आसा एकादस. जसं की तुमकां थंबनेल बी पळोवन कळत आसतलें की आयज हांव जो व्हिडिओ शूट करता, आयचो दिसाचो जो ब्लॉग स्टार्ट करता पळय तो आसा एकादशीचो. एकादस आयज आनी बाय खेळटा आनी तेकाच लागून न्ही सकाळ सकाळ फुडें व्हिडिओज आसा पळय तो हांवें स्टार्ट केला. म्हटल्यार न्हांवन दूद रेडी जालें न्ही, आतां म्हटल्यार व्हिडिओय बीन आयच्या दिसाचो स्टार्ट करया. सो तुमकां दाखोवया म्हटल्यार एकादशीक आमच्या घरान कशें कितें आसता तें. आतां एकादशीक म्हटल्यार अशें ना की आमगेर कितें आसता पुजा हें तें तशें कांय आसना. जस्ट एक आमी उपास करता आनी पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार आमच्या हांगासर विठ्ठल रखुमायचें टॅम्पल आसा, तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें. त्या देवळान न्ही आमी वता पांय पडपाक. सो पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. लास्ट इयर हांव वचून आशिल्लें कित्याक की भरपूर कंटिन्यू असो पावस पडटालो आनी हांव प्रेग्नेंट आशिल्लें तेन्ना. सो ताका लागून वचून आशिल्लें. आय थिंक 6 मंथ अशें कितें तरी प्रेग्नन्सी आशिल्ली म्हजी आनी वचून आशिल्लें हांव तेन्ना. आनीक आतां बायेक लागून पळयता सद्याक तर पावस थांबला. आतां दीसभर कशें कितें आसा तें पळोवया आनी पावस थांबता तेन्ना अशें वचूं बी मेळना न्ही. बायेचोय बी रुटीन आसा, तें न्हिदलेलें आसता, ताका न्हाणोवपाचें आसता. अशें करून ताका आतां सकाळ फुडें न्हाणोवचें आनी ताका सुसेगाद लेट अशें आमी न्हाणयतलीं. सद्याक हांव न्हांवलें, हांवें शावर बीन घेतलो, हो न्हांवपाक गेला. आनी बाकीची घरांतली रुटीनची कामां आसता पळय, झाडू मारलो, आयज मॉप मारलें सकाळ फुडें, ते सगळें केलें. सो ताका लागून टायम जो आसा पळय तो इतलो जाला. आजून घरान हें जालें ना, देवाची पुजा जी आसा पळय न्हू ती जाली ना. सो हो न्हांवन आतां देवाची पुजा करतलो आनी हांव आतां ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो रेडी करता. पयलीं बायेचो ब्रेकफास्ट रेडी करता आनी मागीर आमचो. ओके, जस्ट न्ही आयज आमचो उपास आसा पळय न्हू तो आनी कांयच ना. अशें करून दाखयता तुमकां आयज उपासाक आमी कशें कितें म्हळ्यार आमचो रुटीन वता, आयचो दीस कसो आसा तो. ओके, उपासाचो दीस आयज तुमच्या वांगडा शेअर करता. ह्या पळय हांगासर बाय बसला खेळटा. कितें हें म्हणटा तांकां तशें म्हणना, हॅलो म्हणप. सो हो आसा भितर शॉवर घेवपाक गेला आनी दाखयता तुमकां आयज आमगेर ब्रेकफास्टाक कितें तें करूं ना करपाक जाय. तर हे पळयात आयज आमगेर ओपन जायना डबो. आयज आमगेर ब्रेकफास्टाक करतलें हांव साबुदाण्याची खिचडी. सो हे हांगासर साबुदाणो जे आसा पळय साबुदाणे म्हणा साबुतांदूळ म्हणा ते हांवें भिजोवन दवरल्या, राती भिजोवपाक घातलेले. सो ते आतां उदक आसतलें पोंदाक तें काडूंक जाय. हे आमगेर आयज ब्रेकफास्टाक साबुदाण्याची खिचडी आनीक दनपारां मागीर हांव करतलें मुगाची उसळ. ओके, हे पळय हांगासर मूग राती फुटपाक घातलेले, ते आतां धुवन म्हाका काडून दवरपाक जाय. सो बाय जागे आसतनाच कुकर लावन घेतलें हांव मुगाचें. सो मागीर तें न्हिदलेलें व्हडलो प्रॉब्लम जावचें ना न्ही ताका लागून. सद्याक आतां हांव बायेचो ब्रेकफास्ट करता, ताका कितें पळयता कशें कितें तें आनी आमकां ब्रेकफास्ट आसा पळय तो करून घेता आनी हें मागीर. ओके, सो चलो. हे पळय तूं शावर घेवपाक गेलो न्हू रे. पळय बाय हांगासर आमकां न्ही खेळणी नाका, अशें करून बाटल्यो ते पळय थंय डबो प्लास्टीकचो तसलें जाय आमकां. गायणो आसता न्ही कितें तुजेंच सांगता. ताका लेट अशें न्हाणयतलें. माथ्यार घाललें, माथ्याचें सोडून कित्याक की मागीर हेअरफॉल भरपूर जाता न्ही, ताका लागून मागीर ते आंगार बी केस पडटा न्ही. ताका लागून आतां हांव पयलीं सद्याक ब्रेकफास्ट आसा पळय तो रेडी करतलें आनी मागीर केस सोडयतलें. म्हळ्यार माथ्याक बांदला ते सोडयतलें, हेअर ड्रायर मारतलें सोमतेच. मागीर आनी किरकीर ना कितें सकाळ फुडें न्हालें की ना थंडी बी कांय वता आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार तकली बी जड जाता मागीर दीसभर ओले केस घेवन रावतली ताका लागून. ओके, सो चलो हांव हें करता कितें काय म्हटल्यार ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो रेडी करता. ओके, सो मेळटा मागीर तुमकां. सो देवाची पुजा जी आसा पळय न्हू ती जाली करून. सो हेका न्हांवपाक न्ही टायम आशिल्लो, म्हटल्यार चल सगळें रेडी आसा. हाणें आयदनां बी धुल्लीं, फुलां बी जी आसा पळय ती काडलेली, सगळें केल्लें. तर म्हटलें चला हें करुया म्हणून
पुजा जी आसा पळय ती करून घेवया अशी म्हणून 9 झाली आता. आणि हांवें ब्रेकफास्ट अजून रेडी केलें ना, कित्याक ती हें जी आसा पळय न्हू साबुदाण्याची खिचडी ती न्ही गरम गरमूच बरी लागता. एकदां ती थंड जाली न्ही ती स्टिकी जाता आनी चिवी अशी जाता सारकी न्ही. ताका लागून म्हटलें हेजे बीन न्हांवून जावन न्ही मागीर करी अशें म्हणून न्हांवपाक गेलें. हांव पुजा करता म्हण हेणें बायक पळयलें तें रावना न्ही, हेवटेन तेवटेन धांवता. दार ओपन केल्लें हांवें पुजा करपाक आनी हांव तुळशी उदक घालपाक भायर गेल्लें. गेट ओपनच आशिल्ली. हें भायर गेटींतल्यान भायर वचपाक वयतालें. तेणें पळयलें टायमार, ताका लागून ताका आमी एकल्याक सोडच ना. सो जाली म्हजें हें करून भितर दाखयता तुमकां. हे बाकीचें सगळें कट बीट जें आसा पळय तें सगळें करून दवरलां हांवें. सो म्हटलें हो न्हांवून येता म्हणल्यार हें करुया अशें म्हणून गेला न्हांवपाक. धूप घातलेलो तुमकां दिसता काय खबर ना आतां. सो पयलीं न्ही आमी सांजचो बीन अशें करून न्ही डेली घालताली धूप जो आसा पळय न्हू तो. आतां बायक लागून घालच ना असो. आतां केन्ना घातलेलो लास्ट याद बीन ना म्हाका. अशी पयलीं अशी मां म्हणटाली ल्हान आसतना सद्दां भुरग्यांक धूप घालताली न्हाणयतकीर बीन आनी रातचो बी असो. हांवें बायक घातलोच ना धूप बीन. सो तांकां हें बरें न्ही म्हणटा न्ही धूप बीन धुंवर बीन, ताका लागून हांवें घालूं ना डॉक्टर सांगता म्हणून. सो आयज कितले तेंपान धूप जो आसा पळय तो घातला. सो ताका लागून बायक थंडी जाय तें कितें जाय तें भितर व्हरून दवरलें. हें पळय आयलें आतां वता तें पळय आतां येयला तें हांगा. आतां वयतलें भितर वचपाक वता तें म्हणून तें अशें करून हांगासर बीन बॅग लावन दवरिता. हें डोर बंद करता. रुमाक म्हणटा तूं तें यो वच करत आसता. रुमाक वयता हॉलांक येता तो तितून कांय प्रॉब्लम ना. किचनान वता डायरेक्ट आनी सगळे कांदे बिने काडून उडयता. ताका लागून मातशें तें किचनानूच लक्ष दिवचें पडटा आनी थंयच सगळें आदोळी हें तें सगळें आसता न्ही ताका लागून. सो तेज्या पोटाचें केलें. खावूं ना आयज ताका न्ही ब्रेकफास्टाक हो पळय हांगासर दाखयता. शिरो केल्लो बट खावूं ना तेणें. तस्सो आसा केल्लो तो, खालोच ना इल्लो सुद्दां. फू करून उडयता. हांव पळय सगळ्याक उडयलां. तें गायणो दिल्लो मातसो हांव व्हिडियो करता बस म्हणून म्हळ्यार तें परत थंय वचून बसलें पळय. चल विठ्ठल विठ्ठल करा. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल कर मरे. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. पळयता पॉसिबल जाल्यार आयज मातसो एक फोटोशूट करतलें म्हणटलें म्हळ्यार घरा कडेनच 1-2 फोटोज काडटलें म्हणून. ड्रेस आसा न्ही तेजो तन्वीन दिल्लो तो घालून. चल्लें तें आतां फोना वयतलें आतां आनी थंय वचून बसतलें आनी आमकां आपयतलें. टायम जो आसा पळय न्हू 10 जालीं. सकाळीं 8 लागलेलें ब्रेकफास्ट करून 10 जालीं. बाये न्हिदेली बी मागीर टायम जाला. हेकाय बी सेम दिल्या खिचडी हांगासर मस्त अशी जी साबुदाण्याची खिचडी केल्या हांवें. आनी आमची एज ऑलवेज ब्लॅक टी. बरें जालें. आनी न्ही अशें करून तशी म्हाका आवडटा. आतां तरी न्हिवल्या ती पळय बरी अशें करून सळसळीत जाल्यार ना आवडटा म्हाका. अशीच आवडटा. एकदां जायना म्हाजे कडेन. एकदां बरी जाता. ओके. सो चलो आमी आतां ब्रेकफास्ट आसा पळय न्हू तो कंप्लीट करून घेता. आनी हें हांगासर पळय पावस कसलो काळोख करून येयला तो. आनी उदक भितर मारता जड वारो मारलो की मागीर विंडो जे आसा तेंचे आमी बंद करता मागीर आनी काळोख जाता. असलो काळोख केला भायर पावसान. टीव्हीचो सिग्नल सुद्दां गेलो. आयल्यार तुमी चिंतपाक शकता कसलो पावस येता तो वारो बिरो मारून सारको काळोख करून. ओके बाय न्हिदलां. सो त्या बरें म्हटल्यार आमी सुसेगाद ब्रेकफास्ट आसा पळय तो करून घेवया अशें. ओके. सो चला आमी ब्रेकफास्ट करून घेता. ए बाबा बाबा पुलाई वाव मोबाईल घे. चंद्रभागेच्या तिरी उभा मंदिरी तिथं खूप पिंजर बीन असतं. हे घे बिहाइंड द स्क्रीन. बिहाइंड द स्क्रीन नाही बिहाइंड द सीन. बिहाइंड द सीन आहे आमगे पळया राटावळे. घे घे पे 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 बाबा जाल मरे. हो न्ही जस्ट आतां येयला. दनपारां केल्लो आतां येयला. आनी हो गाडी लायता म्हटल्यार हेगेलें हें सांवार आपल्याक घे म्हणून गेट घालपाक वयतालो.
तुम्ही दोघा खंय गेल्ली सांग आम्ही भू गेल्ली न्ही रे बाबा घू गेल्ली तू बी कामा गेल्लो दादा वांगडा कामा गेल्लो हा? कामा गेल्लो दादा वांगडा दोघा कामा वयता तुमी हय सांग म्हाका हांगा दुखून दवरील ना बाबा गाडी लायता म्हणल्यार मुष्टी घालता मुष्टी फुल्ल्यो जायो हेणे न्ही जायो हाडल्यात जायो दूद हाडला आयज उपास च्या ना आनी आमची लायट न्ही ही पेटयले म्हणटकीर स्टार्टींग ही अशीच जाता आनी मागीर बरे भशेन पेट्टा सद्या पेट्टा न्ही पेटोवया आनी ह्या सिजनाच्यो तेका राग पळय दवरला म्हणून ह्या सिजनाच्यो फस्ट जायो वा आयच्या दिसाक कितली आहा रे 1000 का 500 कश्यो 500 आसना ते कितें कश्यो बरे आसा बरे दाट अडेचशे म्हणटाली एक गो ती 500 1000 एका मागीर हांवें म्हणलें तूं फुल्लां मगे ती म्हणटकीर मागीर म्हणून लागली असं दी तर 100 म्हणून हांवें म्हणलें तोंड आंबटकन दिनाक म्हणून सारकी दी म्हटलो नाला नाका म्हटलें मागीर ना रे वर रे बाबा म्हणून लागलें ओके आनी ह्यो कितल्या 500चो बरो आसा वास आनी बऱ्यो दाट गुंतल्या पळय तेंट्यो 2-2 3-3 धरून आसता ते 500 कळे तेणी 2-2 धरून गुंतल्या दोनी वाटेच्यान चल कट कर इल्लोसो देवाक इल्लोसो मम्मीक इल्लोसो म्हाका आनी इल्लोसो तुगे धुये एक शेणकू घालन मार हांव ना कितें हांव ना म्हणटा नाल्यार एक तरी काडून दी तेका खातात न्ही रे आमी शोगली खातात एक काडान मार तेका चल ए बाबा चलो कट करता हांव कट करता गाठ मार हे पळय बायेक लायिल्ले फूल जे आसा पळय न्हू ते आजून आसा पडपा पावला हे सायडीच्यान तशेंच आसा उद्धवय थंयच आसा आनी हांगासर न्ही हें केलां रा बाबा उडयता सगळें काडटा आनी सकयल हें पळयात हांगासर जिऱ्याचो कसाय केला हेका आपलो कसाय जाय आमकां दूद हाडलें हांवें तुगे दुदाचा म्हाका कांय ना तुवें साखर बीन घातलें हांवें फक्त जिऱ्याचें उदक केलां कसाय बिसाय कांय न्ही जिरे उदक केलां जिऱ्याचें सो उपासाक बीन अशें करून एसिडिटी जाता न्ही तेका लागून आनी हेका पळयात हांगासर ती हें आसा न्ही सिपर तेका सकयल उडोवपा जाय अशी म्हणटा न्ही एकादशी आनी दुप्पट खाशी म्हणून पण आमी कांय खालना सकाळी साबुदाण्याची खिचडी दनपरां मुगाची उसळ तिखट अशी आनी कांय ना फ्रुट्स म्हणला हय एक एप्पल तो कितें रे ते जेवणा वांगडाच आनी आतां हे आनी डिनराक कांय ना आमगेर डिनराक जस्ट आमी हें करतलीं फ्रुट्स आसा म्हणल्यार खजूर आसा एप्पल आसा तेच खातलें आनी कांय ना सारको प्रॉपर उपास आसा पळय न्हू तो आनी हेका पळयात कितें जाता धर म्हणटा म्हाका मोबायल दिवप ना भुरग्यांक हेंगे सकाळच्यान विठ्ठल सपना सो हें केलें जायो हाडलेले हे पळयात माळा केस हें केल्ले न्ही धुल्ले वलेत आसा म्हाजे केस बेगीन सुकना ड्रायर मारतले म्हण आशिल्ले सकाळी मागीर ड्रायर बी जो आसा पळय तो मारपाक टायमू मेळना आनी पळय पळय केस जायो हाडलेले न्ही 4 वांटे केले एक दाखयता तुमकां हांगासर देवाक घातला भितर दिसता तुमकां ना दिसना वास येता आनी थंय मम्मीले फोटवाक घातलो इल्लोसो म्हळ्यार 2 कुडके थंय देवाक एक आनी थंय एक जालो तिसरो हांवें माळो हांगासर आनी चवथो थंय मामीक दिलो आपूण सो तिका इल्लो दिलो फस्टच हाडलेलो न्ही आसूं अशें दिवया म्हटलें तिका बी आवडटा फुलां आनी न्ही म्हाका अशें कोणाकय कितें दिलें न्ही तें बरें यूज केलें अशें घातलें न्ही बरें दिसता नेक्स्ट टायम बी कितें दिवपाक जें आसा पळय थोडे जाणां अशें आसता कितेंय दिलें कितलेंय बरें दी कितेंय दी तांकां केन्ना आवडना केन्ना यूज बी करना तशें कितें आसलें न्ही म्हाका त्या मनशाक मागीर दिवपाक बरेंच दिसना मामीक न्ही केन्ना कितें फूल जावं कितेंय दी न्ही देवाली पार्टी फुलां सुद्दां आसता पळय ती सुद्दां दिली न्ही ती बरी 2 दीस माळटा बरें दिसता कितेंय दिलें न्ही ती आवडीन घालता अशें कितेंय दिलें सुद्दां जाल्यार बरें दिसता अशें करून सो तिका हांवें इल्लोसो दिलो
आनीक आतां देवाचो काडटलो न्ही फाल्यां तो सामको फुल्लेलो आसतलो तोवूय बी म्हाका मेळटलो न्ही माळपाक अशें म्हणून म्हटलें तिका मातसो व्हड दिवया आनी म्हाका मातसो बारीक असो दवरला ओके. सो हे पळय हांगासून आमचो टी टायम चालू आसा हे पळय. आनी आयज एकादशीच्या दिसा बरें फुलां वर्साची फांती अशी ह्या खेपेंनी मोगरी बी जी आसा पळय न्हू माळूच ना हांवें फांती बीन. एक्चुली म्हाका अशी पळोवपाक गेलो न्ही फुलाचो असो व्हडलो असो शॉक ना अशें म्हाका फुलाची आवड भरपूर हा दिसली की जायच अशें ना. मायटा हांव फुलां बी जर अशें करून दिलें न्ही जाल्यार मायटा हांव अशें करून आसत बी जाल्यार बट अशें खूब ना म्हाका न्ही भरपूर अशी वासाची बी फुलां माळी न्ही अशी खूब अशी जाल्यार म्हाजी तकली न्ही जड जाता दुखता. खूब जाणांक अशें आसता न्ही म्हाका तो परफ्युमाचो वास मागीर अशा फुलांचो भरपूर फुलांचो वास बी म्हाका असो हें जायना तकली म्हाजी जड जावन येता आनी मागीर सामकी अशें न्हिदोन रावपाचें अशें उसळ्ळ्या भशेन जाता. ताका लागून हांव चड फुलां बी माळना. तुमी म्हाका मोस्टली कमी पयलें आसता फुलां बी आवडटा म्हाका फुलां बीन बट अशें करून कोणाकय दिवपाक देवाक घालपाक मम्मीच्या फोटवाक घालपाक हांव वर्सान वर्स मोगऱ्याच्यो फांतयो जायो अशें करून हाडून मम्मीच्या फोटवाक देवाक बी घालता खुबदां अशें ना की देवाचें कितें आसता तेन्ना तशें ना बेश्टे सुद्दां अशें आमी करून काणकोण बी वता न्ही तेन्ना येतना अशें हाडून घालता आमी आनी दिताय बीन अशें करून हांव कोणाक म्हाका बरें दिसता कोण मायटा बीन फुलां तांकां दिवपाक कित्याक म्हाका आवडटा बट माळूं मेळना तकली जड जाता न्ही ताका लागून कोण मायटा तांकां दिता हांव. आतां हेज्या मुखार म्हळ्यार अशें रांदपाचें बिनपाचें कांय ना रिलॅक्स अशें आसा बसता व्हिडिओ एडिटींग बी कांय करूना आयज 6 जालीं तें सगळें करता अपलोड बी करता ओके. तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ हांगासरीच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचे जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळा तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय.